नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान। दक्षिणेन राती मॉन्सुना आदल्या पावसाची धुमशणा, वारे जगला, गडगड मारून पावस, केप्यां शेळल्या, कांय कडे झाडां पडली, कांय कडे लायटीचे खांबे कोसळ्ळ्यात। वास्कोय फायर ब्रिगेडीची सकाळच्यान धांवपळ, फोंड्यां सकाळच्यान पावस, मडगांवांय रातीसावन पावस, पुरुमेताच्या फेस्ताच्या फेरयेक घाल्ले स्टॉल, पावसा वाऱ्या सरशी फ्लॅट, मदेर घेवन येयल्ल्यांचे लाखाचे लुकसाण। टोटल 4 कॉलां येयल्ली आसली। एक कॉल ते मागरान ते घराचेर पडलेले झाड ते आमी क्लियर केले। तशेंच आमी बायणां येयले, बायणां आमी 2 कॉलां केली माडाची, ती क्लियर केली। घरारूच पडलेली, माडूच पडलेले, घरार पडलेले, ते क्लियर केले आमी। जे फायर ब्रिगेडीचे मनशां ते काम करतात तांकां हांव देव बरें करता। ते आमचे एक कॉलाकूय ते येयले हिंगा हेल्पा पावले। आखे आमचे हिंगाय पडलेले आमचे बायणां थिंगाय ते झाड पडले तें कात करून सगळे करून ते येयले। पावस पडल्यान परत एक फावटी हांगा जी शेल्डे पंचायत एरिया परत लायटीक लागून अफेक्ट जाल्ले आसा। काल रातच्यान लायट येता वयता, तशेंच मोस्टली अग्यार सुमारे 8 वरां सुमार लायट बंद आशिल्ली। जेन्ना राती 11 सुमार जो पावस चालू जालो तेन्नाच्यान हो इश्यू हे आसता। आतां कंटिन्युअसली हो सेकंड टायम आतां बिफोर मॉन्सून म्हणटा तो पावस येयला। म्हाका कमी कमी आतां भायर वापर कार्ड कमी कमी 1 लाखा वयर आसा आनी काडपा उरला। ते पत्रे आख्खे काडटकीर मागीर कळटा रे ग्लास गेले मागीर 10-12 एक आनी आमगे मजराचे किचन क्रॉकरी येता ते आख्खे मोडून गेला आनी 1-2 फुटाचो कॉर्नर येता मजरा आख्खे ते आख्खे मोडला। तुमगे आख्खे मोडले दिसता न्हू? आख्खे मोडले। म्हाका लागता 6-6.5 वारो मारलो पळय तेन्ना आख्खे मोडून पडला। माध्यम भास प्रश्नाचेर सरकाराच्यो अडचणी वाडू येतात। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान मुळाव्या शाळांनी माध्यम भास प्रश्नाचेर चर्चेक कोर कमिटीची बसका आपयल्या। नवे शिक्षण धोरण चालीक लायतना मुळाव्या पावण्यार माध्यम भाषेचेर सरकाराची भूमिका स्पष्ट ना। खेरीज कोंकणी मराठी मुळाव्या माध्यम विद्यार्थ्यांक बंद केल्या 400 रुपयाच्या स्किमीचो इशू। समन्वयक सुभाष वेलिंगकर प्रुडंटाकडे उलयलो। नवे शिक्षण धोरण 2020 गोंयांत लागू करपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला। फाउंडेशन 1चे माध्यम भाशेचेर सरकार सायलंट। ह्याच विशयाचेर चर्चा करपा खातीर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच सोमाराक कोर कमिटीची बसका घेता। कोंकणी मराठी शाळांच्यो स्किमी बंद केल्यात ताचोय विशय बसकेत येतलो। आतां सावंत गव्हर्मेंट जें आसा हें सावंत गव्हर्मेंट कितें जी घोडचूक मनोहर पर्रीकारान केल्ली ती घोडचूक सुदारता काय कितें अशें आमकां दिसूंक लागिल्लें। पण आतां जुनाच्यान न्यू एज्युकेशन पॉलिसी अमलान येतली अशें म्हणून सांगतात ते जून जुलयच्यान ह्या वर्साच्यान। पण तरी सुद्दां मातृभाशेच्या संदर्भांत खंयच कांय कसलेंच हें उलयनात ते। देर इज नो कमिटमेंट फ्रॉम द गव्हर्मेंट की आमी मातृभाशेंतल्यान खरें म्हणजे देशांतल्या सगळ्या राज्यांनी मातृभाशेंतल्यान पुस्तकां तयार करून टेक्स्टबूक तयार करून ते पदवी शिक्षणा पर्यंत सुद्दां पावोवपाचें। म्हणजे डॉक्टर इंजिनियर जे जातले तांकां सुद्दां टेक्स्टबुक्स जी आसा ही स्थानीक मातृभाशांनी मेळचें हाजी तयारी 4 राज्यां करपाक लागल्या। आनी हांगा मात्र उलटो प्रकार ताणें जो ग्रँट सुरू केलो विशेष अनुदान योजना कोंकणी आनी मराठी शाळांक सुरू केल्ली ती सावंत सरकार आयल्या नंतर लगेच ताणें बंद केली। गेली 3 वर्सां ही स्कीम बंद आसा। आनी केवळ हे इंग्लीश मिडियमाक पयशे दितात अशें न्हय तर मराठी कोंकणीचे कंबरडे मोडटा अशी स्थिती हे 400 रुपयाची ग्रँट बंद करून ताणें केल्ली आसा। त्यामुळे ताजें कितें करतात तुमी? आनी दुसरें आतां फावंडेशन स्टेजी पासून
हें लायतलो अशें जालां, म्हणजे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी लायतलो अशें. तर फावंडेशन स्टेजीचेर आतां 3 वर्सां पूर्ण जाल्लें भुरगें जेन्ना शाळेंत येतलें ताका टिचरांनी कितें शिकोवपाचें. मंच खंय सरकाराच्या माध्यम धोरणाचेर नदर दवरून आसा. गरज पडल्यार परत आंदोलन. चर्चीच्या इंग्लीश शाळांक सरकारी ग्रांट्साचो इश्यू जालो तेन्ना तोडगो म्हूण कोंकणी मराठी माध्यम मुळाव्या शाळांक भुरग्यां फाटल्यान म्हयन्याक 400 रुपया ग्रांट दिवपाचें थारिल्लें आनी पर्रीकार सरकारान स्किमूय केल्ली. फाटलीं 4 वर्सां जालीं स्कीम बंद. सरकारान ती स्कीम गुटलावन आतां कोंकणी मराठी शाळांक सॅलरी ग्रांट्साचे सरसकट 10% अर्थसहाय्य करपाचें थारायलां. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच तितल्यार अलर्ट. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी स्वप्नील तारी. 15 वर्सां पोन्न्यो गाडयो स्क्रॅप जातल्योच. सुरवात सरकारी गाड्या वयल्यान. येरादारी मंत्री माविनान स्पश्ट केला. तो म्हणटा अजून स्क्रॅपिंग फेसिलिटीक एजन्सी फुडें येवंक ना. सरकारान जागो पळोवंक ना. हेरिटेज विंटेज गाड्यांक कायदो वेगळो, त्यो स्क्रॅपिंग पॉलिसीन येना. गोंय सरकारान केंद्राची रजिस्टर्ड व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी 2023 निकतीच अधिसूचित केल्या. सेंटरान नोटिफाय केला, आमकां आदेशूय दिला 15 इयर्स व्हेकल जे आसा ते स्क्रॅप करपा जाय. लँड इज येट टू बी आयडेंटिफायड एंड नोबडी हॅज सो फार कम फॉरवर्ड. वी हॅव asked people to give EOI, expression of interest. Once we publish that EOI, आम्ही पळयतले who is on board and where we can locate them. Starting, for starters, we are going to scrap government run more than 15 years this. Even Kadamba has already been instructed. That's how we have to replace so many buses. We are conscious of that and we are doing it. Sir, what about the heritage vehicle? No, heritage vehicle, there is a different law altogether. Vintage car, there is a different law under which means they don't have to be scrapped. गाड्यांची स्क्रॅपिंग जातले त्या वाठारांनी प्रदूषण जातले म्हणटा ते सारकें न्ही. वयल्यान रस्त्यावयले पोन्न्यो गाडयो स्क्रॅप जाल्यार खंय प्रदूषण उणें जातलें. There are measures which are being undertaken to even control the pollution as a consequence of scrapping of the vehicle. Everything is reused and reusable. We have to understand that. Number one. Number two, why scrapping of vehicle is being done? Because the pollution on the road will be less when there are 15-year-old vehicle, 20-year-old vehicle. Pollution चड आसता न्ही. Pollution कमी कसो करतलो. नवी गाडी जाल्यार तितले pollution आसना. तेका लागून we have to scrap the old vehicles as per the central government policy. गोंयच्या मार्गार आतां येरादारी खात्याची स्पिडीचेर कडक नदर. खात्यान ट्रॅफिक सेलान 10 स्पीड रडार गन्स दिल्यात. आयज सावन AI सिस्टम पुरायपणान चालीक. येरादारी मंत्री मॉविनान स्पश्ट केला. खात्यान खंय अपघाताचे 71 ब्लॅक स्पॉट सोदल्यात. ट्रॅफिक सेलाक 71 आल्कोमीटर दिवपाचो येरादारी मंत्र्याचो प्लान. आज आम्ही 10 स्पीड गन्स, लेझर ट्रॅक, एडवान्स फुली डिजिटल पोर्टेबल लेझर ऑपरेटेड हे आम्ही स्पीड गन्स आमचे पुलिसे हँडओव्हर करतात. हेच्या आधी आम्ही 4 तांकां हँडओव्हर केल्ले. So now they are going to have 14 such speed guns where people driving rashly, negligently and at high speed, breaking the speed limit what is prescribed, will be violators. They will be booked and they will have to face the music. Now having said this, आम्ही ब्लॅक स्पॉट्स जे आयडेंटिफाय केल्ले तेंचेरूय it is a work in progress. Many places we have corrected it. It is the PWD doing this, but we are pressing for it because we have regularly had our road safety council meetings and we have been going ahead trying to improve that. 1st June, the artificial intelligence used cameras which have been installed by the PWD again through our department. They have been the agencies or they selected the agencies, which I want to make it clear. And there was some little hitch as far as the Mercedes junction is concerned. They said there was overflow of traffic, too much of traffic, it did not work. I think they have pulled up their socks already and I expect an improvement. So from 1st, we will be making those cameras also operational. We are in the process of procuring also alcometers. I think 70 alcometers and breath analyzers are being procured. I think in a month's time, we will give them to the police, even those particular things.
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. सॅन फ्रान्सिस्कोन राहुल गांधीचे भारतीय समुदाया मुखार उलोवप चलताना घोषणाबाजी. ताचेर राहुलाची ही जाप. सुत्रां सांगता ते प्रमाण इंदिरा गांधी आनी काँग्रेसीच्या आड घोषणा दिवपी खलिस्तानी. राहुलाचे मोदी सरकाराचेर फार. सेंगोला मुखार मोदीचे लोटांगण धरून मन की बात ते मोदीचो देव देव सगळ्याचीच तासमपट्टी. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली. वेलकम वेलकम. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. भारत जोड़ो. See, the interesting thing about us, about the Congress party, is we have affection towards everybody. If someone wants to come and say something, regardless of what they are saying, we're happy to listen to it. We're not going to get angry. We're not going to get aggressive. If you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? If you believed in anger, hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. Right? And I would be doing Man Ki Baat. So thank you very much for holding up the Indian flag in America, showing the American people what it means to be Indian, respecting them, respecting their culture. वाराणसीचे ज्ञानवापी केशीन हिंदू पक्षाक मोठे जैत. शृंगार गौरीची नित्यपूजक करूंक मेळची म्हूण हिंदू पक्ष मागता. ताका विरोध करपी मुस्लिम पक्षाची याचिका अलाहाबाद हायकोर्टान भायर मारली. हिंदू पक्षाच्या याचिकेचेर सुनावणी घेवंक अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटीन हरकत घेतिल्ली. ही याचिका भायर पडल्या. घेवया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर बीजेपीची म्हयन्याभराची व्यापक जनसंपर्क मोहीम. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. मोदी सरकाराच्या 9 वर्सांचे रिपोर्ट कार्ड लोकां मेरेन पावोवपाचें हें मोठें अभियान. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयलो. राजकीय कारणान पक्ष सोडिल्ल्यांक पार्टी संपर्क करतली. मोदीक तेंको तपासूंक बीजेपीची मिस्ड कॉल मोहीम. 2024 ही लोकसभा निवडणुकीच्या पयलीं सगळ्यात व्हडलें अभियान जें आसा तें हें अभियान आसतलें. ह्याच्या नंतर येद्या व्हडलें अभियान आसना, कारण 1 म्हयनोभर सगळ्याच जाणांक काम दिल्लें आसा आनी प्रत्येक जण वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत वचूं जाय आनी जो पार्ट ऑफ कॅम्पेनिंग. आनी त्यामुळे हें करता आसतना हें आमी केलें हें व्हडपण न उलयता. आमी लोकांचे सेवक आसात अशा पद्दती भावना दवरून बारीक जावन त्या लोकां पर्यंत वचूं जाय, तांची विचारपूस करपाक जाय. हें काम आमकां 1 म्हयनोभर करपाचें आसा. जे तिकेटीक लागून वचून हातून जें म्हटलेलें कितें जुने लोक, जे लोकांनी पार्टीक काम केलें, जुने लोक ते तिकेटीक लागून बंड करून भायर वचूंक ना. पण कांय आरोग्याचे विशय आसत, जाणटेपण जाल्लें आसतलें किंवा अशें जे कोण आसात तांकां वचून मेळपाक जाय, तांकां संपर्क करपाक जाय. कांय जाणांक एकदां कशें आसता की निवडणुकीच्या वेळाचेर एखाद्याक आपल्याक जो जाय त्या मनशाक तिकीट मेळना म्हणून हांव सायटीक आसा, अशे जे लोक आसात तांकां वचून मेळूं जाय. फोन नंबर 9090902024 9090902024 असो नंबर. ह्या नंबराचेर मिस कॉल दिवन आपलो सपोर्ट देशाची जनता पंतप्रधानाक दितली.
मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस 3 जुना सावन सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हर्च्युअली बावटो दाखवून वंदे भारत लॉन्च करतलो. मडगांव स्टेशना वयल्यान रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव वंदे भारताक बावटो दाखयतलो. गोंयच्यान मुंबय वचूंक वंदे भारताक 8 वरां, तेजसा परस 45 मिनटां फास्ट. ही एकूण 19वी महाराष्ट्रातली 5वी आणि मुंबईची 4थी वंदे भारत. स्मार्ट सिटी वयल्यान काँग्रेस ओगीच सेन्सेशन करून आरोप करता म्हणून केंद्रीय शारी वेव्हार मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणटा ताचेर काँग्रेसीची प्रतिक्रिया. पणजे स्मार्ट सिटीच्या नांवान जे चल्ला ताचेर खुद्द येणावळ मंत्री पणजेचो आमदार महापौराचो बापूय बाबूश आरोप करता. मंत्र्यान ताच्या घरा वचून शाराची परिस्थिती पळोवची, पदयात्रा करची. गोंधळ चल्ला तो खंय दिसतलो. आम्ही परतून मागता, तुका जर हिम्मत आसा, एका आम्ही चॅलेंज करता, तुका जर हिम्मत आसा पदयात्रा करून दाखय. आम्ही काळे बावटे घेऊन येता तुका तुझ्या वांगडा. तुका दाखोवपाक खंयसर सिटीची वाट लागल्या की प्रचंड भ्रष्टाचार जाला, हे काम सब स्टँडर्ड आसा, कांयच काम सारखे जायना. तुमच्याच मंत्र्यान सांगला, गोंयचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर, पणजेचो आमदार, मेयराचो बापूय, तेणी सांगला, तेका प्रश्न कर, काँग्रेसचेर आरोप करताय. So therefore my demand is, you order the Central Vigilance Commission to investigate what is happening. तुमका जर कॅपॅसिटी आसा जाल्यार तुम्ही करा. हो आमचो डायरेक्ट आरोप की हातून भ्रष्टाचार आसा. 31 जुलै मेरेन दर्यांतली ट्रॉलरमारी नुस्तेमारी बंदी. जेटी आणि जेटीवेले नुस्तेमारी सामग्री सील, डिझेल पुरवण बंद. बोटीवेले भायल्या राज्यांतले कामगार फुडले 2 म्हयने घरा. आता 2 महिने ताजे नुस्तें जाय जाल्यार रापण मानशेचे, ना जाल्यार गरोवणेचे. काल मध्यरात्री सावन बंदी लागू, तरी रापणकार, पोनळकार सोलार सुंगटां मारूंक मेकळीक सुटतात. आमी सद्या मालीम जेटीचे आनी फाटल्यान पळोवपाक शकता ते सगळे जे लेबर आसा ते फूल पॅकिंग करता. सगळे बोटी हांगसर धोक्यालेल्यो आसा, कित्याक फाल्यांच्यान जो फिशींग बॅन पिरियड स्टार्ट जातलो तो 2 म्हयने चलतलो. सो फाल्यांच्यान फिशींग बॅन आसतलें. आनी तुमी फाटल्यान पळयतात जे सगळें पॅकिंग चालू आसा आनी लेबर सगळे आयज घरा वयतले आनी ते डायरेक्ट 2 म्हयन्यांनी परत येतले. 2 म्हयने पळय बॅन पिरियड आहा, तेन्ना आमी बोटी धरताय आनी आमचे कामदार घरा धाडटाय आनी आमी बोटीचें काम करताय. आफ्टर दॅट मागीर तुमकां एक रिटर्न येता पळय तेन्ना ना रिटर्न येयले म्हणटवर ऑगस्टाची 1 तारीख जाले म्हणटवर तेन्ना राफ वेदर जाता. आमकां 2 म्हयन्याची बोटी सारके चलोवंक मेळनाय. पूण आमी कितें करता, लेबरांक लागून ती बोटी स्टार्ट करून रेडी करून दवरताय की बोटी भायर वचपाक. वयर सकयल 15-20 दीस आमचे थिंगाच वयता ऑगस्टाच्या म्हयन्यान. 1 तारीख म्हणल्यार 1 तारीख आमकां वचोंक मेळना, पूण आमी रेडी करताय बोटी आनी थोडी धाडटे बोटी पळय हाय न्हू, ती 1 तारीख भायर वयताय. आमची व्हडली बोटी आमी 15 दीस लेट वयताय. आनी म्हाजी एक मागणें गोवोरमेंटान, ही जेटी आमकां करून दिल्या आनी ही आमची जेटी पेंडींग दवरल्या ती गोवोरमेंटान आमकां करून दिवची आनी जेटी पळय न्यू केल्या थिंगा आमकां तेणी ड्रेजिंग करून दिवचें. हें आमचें बोटकारांचें मागणें. बांगड्याचें प्रोडक्शन एक्सेसीव जाल्ल्या कारणान ताजो ओवरऑल डॉमेस्टीक रेट आनी एक्सपोर्ट रेट पडलो. 8 टायम्स बांगड्याचें प्रोडक्शन जालें ह्या वर्सा आनी ताका लागून आमचो सिजनाक मातसो लॉस इन प्रॉफीट जालें. बांगड्याक आमकां एक्सपेक्टेड प्रायसीस मेळूंक ना. मॅकरल इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कॅच न्ही, म्हणटकीच एक्सपेक्टेड प्रायस मॅकरलाक प्रोडक्शन चड जाल्या उपरांत डिमांड कमी जालो आनी सप्लाय चड जालो आनी ते जाल्ल्या कारणान आमकां एक्सपेक्टेड प्रायसीस मेळूंक ना आनी त्या खातीर आमकां लॉस इन प्रॉफीट जालें. 1 तारखेच्यान हो फिशींग बॅन 2 म्हयन्याचो जो बॅन आसा हो लागू जातलो. हो खंय तरी जून 1 तारीखच्यान ऑगस्ट 1 तारीख मेरेन हे 2 म्हयन्या खातीर हे सगळें फिशींग बॅन आसतलो आनी हे बॅन पिरियडान हे जे ट्रॉलर आसा जावं बोटकार आसा तांकां भायर दर्यान वचूंक मेळचें ना, कित्याक हो फिशींग बॅन पिरियड टायमाचेर नुस्त्याचें बरें ब्रिडींग जाता आनी फुडले फावट एक बरी पीक मेळूंक जाय म्हणून हे गोवोरमेंटान हो जो बॅन लायला तो फाल्यांच्यान लागू जातलो. जे आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा आयज हे जायते म्हानाय जे आसा जे वेगळे वेगळे स्टेटाच्यान हांगा कामाक येता ते आयज खंय तरी एकठांय जाल्ले आसा. जायत्यो बोट्यो ज्यो आसा सगळ्यो बोट्यो जे ट्रॉलर जे आसा ते आयज खंय तरी चडेक आयिल्ले आसा आनी ते बोटी वयल्यान ट्रॉलराच्या वयल्यान खंय तरी तांचे जाळे, तांचे पांटे, तांचे बास्केट जे सामान आसा ते खंय आतां 2 म्हयन्या खातीर एक सेफ लोकेशनान ते व्हरून दवरतले आनी फाल्यांच्यान सगळ्यो बोट्यो ज्यो आसा दर्यान वचपाच्यो बंद जातल्यो. सॅड सीजन फॉर एवरीवन. Who have earned. Some of them have done fairly good. Some are not very happy with the rates which have been put. Other than that, it's a mess. What you can say? How we can improve the situation?
See, improvisation, I think that depends on how each agent who is there has to be, like they have to see what kind of rates they are giving. It means all the broadcasters have to sit and discuss about the rates. खेलो इंडियाच्या हैदराबादान जाल्ले स्टेट सेंटर फॉर एक्सलन्स सर्तीन गोंयच्या खेळगड्यांचे मोठे यश. गोंयच्या खेळगड्यांनी 31 भांगरा, 21 रुपया आणि 15 काशा पदक जोडली. मुख्यमंत्री SAG, खेळा मंत्री आणि कोचांनी दिल्ल्या सहकार्याचेर साधन सुविधा आणि ट्रेनिंगेचेर खेळगडे खोशी. I got 1 bronze in 100 freestyle, 2 silvers in 50 and 200 breaststroke, and 1 gold in 100 breaststroke. I have won silver medal in 100 meters butterfly and 2 relay medals and 1 gold in 200 meters IM. It's a blessing to train under Coach Sujit, and we are getting a good facilities under the scheme of Khelo India State Center of Excellence. म्हाका 2 गोल्ड आणि 2 सिल्वर मेळ्ळा. स्विमींग आमी स्विमींग स्पोर्ट्सान आसा. हांव 7 मेडल जिखला. हांवें 100 बटरफ्लायन रेकॉर्ड केला, न्यू मेड रेकॉर्ड. 100 बटरफ्लाय, 50 बटरफ्लाय, 50 फ्रीस्टाइल, 100 फ्रीस्टाइल, 50 बैकस्ट्रोक आणि रिले. स्टेट चैम्पियनशिप था, उसमें अराउंड 31 गोल्ड, 21 सिल्वर एंड अराउंड 15 के आसपास जो है ब्रॉन्ज भी लेके आया है. पूरा बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने हासिल किया है. स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है, जितना भी गवर्नेंस जो है प्रॉपर यूटिलाइज करो, क्योंकि इसमें हमारा पास एक्सेलेंट कोचेस है, साइंटिफिक स्टाफ है एंड सपोर्टिंग स्टाफ है. ये पूरा का पूरा जो है हमारा जो ऑनरेबल CM जो डॉक्टर प्रमोद सावंत जी और हमारा ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर गोविंद गवड़े जी ने इनिशिएटिव लिया था लास्ट ईयर. बहुत मेहनत के साथ उन लोगों ने शुरू किया था स्टार्टिंग में. उसकी बदौलत जो जितना भी स्पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट आप लोग दिखा रहा है, वो पूरा का पूरा जो है उनका जो हेल्प और सपोर्ट की वजह से हो रहा है. हमारा कोच जो है पूरा दिन रात पूरा मेहनत करता है, उसका भी एफर्ट्स जो है आपको दिखाई दे रहा है. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आणि पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ अँड कीप वॉचिंग प्रुडंट.